नमस्कार, हांव सरितास कोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया वाळची भाजी। ही हांवें वाळची भाजी घेतल्या। हे जून आसा ते सगळे देठ काढल्या आणि ही पानां काढून घेतल्या। पानां आता हांवें उदकान बरी धुवन घेतल्या आणि ही पानां आमकां बरी बारीक शिनून घेवपाक जाय। भाजी हांवें शिनून घेतली। अर्द वाटी तूर डाळ हांवें कुकरान शिजोवन घेतल्या। डाळ शिजयता आसतना खूब शिजोवंक ना, एक शिटी काढून घेतल्या। आता आमी सुरवात करूया भाजी करपाक। गॅसार हांवें तोप तापत दवरला। तातूंत हांव 1 चमचो तेल घालता। 2 कांदे बारीक चिरून घेतल्या ते घालता। कांदो मातसो तळसून घेवया। 2 हरवे मिरसांगो घालता। गॅसाची फ्लेम हांवें लो केल्या। आता आमी तातूंत घालुया भाजी। 2 सोलां घालता। तातूंत घालता मीठ। मिक्स करून घेवया, ढवळून घेवया। भाजी पयली आमी मातशी शिजोवन घेवया। झाकण घालून भाजी शिजोवन घेवया। भाजी एकदा ढवळून घेवया। तातूंत हांव घालता तूर डाळ। डाळ घालून मिक्स करून घेवया। झाकण घालून थोडो वेळ शिजोवन घेवया। हे शिजता तोपर्यंत आमी मिरसांग वांटून घेवया। हांवें धाकल्या 1 वळ्याची सोय घेतल्या। तातूंत हांव घालता पाव चमचो हळदीची पावडर। अर्धो चमचो घालता कोथमिरेची पावडर। अर्धो चमचो घालता मिरचीची पावडर। मिरचीची पावडर घालता आसतना तुमकां जितले तिखट जाय त्या प्रमाणे घालात। थोडोसो कांदो घालता वाटपाक। हातून उदक घालून बारीक वाटून घेवया। अशी करून बारीक वाटून घेवपाक जाय। आता पळोवया भाजी शिजल्या जाल्यार। भाजी आता बरी शिजून आसा। तातूंत घालुया ग्राइंड केल्या ती मिरसांग। तातूंत हांव उदक घालता। तुमकां जितले दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे उदक घालात। ही भाजी एकदम सुकी करपाक जायना, मातशी पातळ करपाक जाय। भाजी शिजता आसतना मीठ घातिल्ले, ताका लागून मीठ थोडे घालता। तुम्ही तुमचे चवी अनुसार मीठ घालात। तातूंत हांव घालता अर्धो चमचो साखर। मिक्स करून घेवया आणि आता बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय। आता भाजयेक बरो खतखतो येवपाक लागलो। भाजी आमची तयार आसा, रेडी आसा। सादी, सोपी, रोकडी जावपाची, पण खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राइब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।